मोगाळ भावा भयणीनो, हांव हेच भाशेन जायते फिरगजांनी भोंवतना म्हाका एकलें चेडूं मेळ्ळें आनी हे चेडवा लागीं भासाभास करतना ते म्हणपाक लागले, फादर हांव आतां मशरूम विकता. कितें विकता? मशरूम्स. आनी मशरूम्स न्हय रोयता, किल्लायता आनी विकता. हांव म्हणलें ओके, मशरूम्स विकता तूं? आनी आनी कितें तरी आनी कितें केलां तर तुवें? वॉट आर युअर स्टडीज? ते म्हणपाक लागलें, फादर आय हॅव डन PhD. ओ PhD केल्या आनी मागीर तूं खंय वचोंक ना, काम सोदूंक ना? फादर काम आनी खंयचें दितलें? काम आनी खंयचें मेळटलें? कामूच मेळना, कामूच मेळना. त्याच घरान न्हू PhD केल्ले घरान आवय बापूय ताची भयणी भाव रावतात. आनी एका दिसा डॅडी मातशे कितें म्हणटात आमी एकी पावटी, म्हणजे रोखडेच राग येता. जायते फावटी राग येता ताका. हें चेडूं सोंसतालें. आतां ते PhD केल्लें चेडूं आनी डॅडी मातशे रागार जाता. आनी कित्याक रागार जावपाक आनीक एक कारण, हें देशें घेता. आमी कितें म्हणटात कोंकणी भाशेन, आमी साश्टी भाशेन म्हणटात कोपाचें नाजाल्यार कुटूस म्हणटात. तुमी कितें म्हणटात? आं तुमी कितें म्हणटात? आं कोपाचें म्हणटात न्हू, कुटूस म्हणटात? आं ना ना, कुटूस म्हणटा. कुटूस म्हळ्यार कितें? म्हणजे हे देशें कट करून घेवप. सो ते उतराचे म्हणजे झपको घेत तेजेरूच आसा ते कुटूस म्हूण. सो कुटूस नाजाल्यार कोपाचें तें देशेक येयलें म्हणटकूच डॅडी मागीर ही इज ऑन फायर न्हू, ही इज ऑन फायर एंड ही स्पिट्स आउट फायर. उलयता तें लेगून उजो मागीर. एने कारण 2-3 खबरो सांगल्यो मस्ता आपणाचे आवय, आपणाचे गोरकानीक आनी दुयेक. दुयेक आयलो राग. दुयेन म्हणलें मातशें राव, तूं हे भाशेन उलय नाका. पयले पावटी परत्या दिवपाक लागली. सोंसलें तरी आसतना काडलें आनी मागीर आनीक ताणें 2-3 उतरां सांगलीं. मातशें आपणाचे बायलेक कितें जाता, एक पावटी आपणाची बायल आपणाचो गोरकार म्हणल्यार इट बिकम्स प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू. म्हजी प्रॉपर्टी, घोव म्हजो प्रॉपर्टी, बायल म्हजी प्रॉपर्टी. यो चिमटा काडटा, यो थापटायता. तूं आतां म्हजी कोणाक सांगतली? खंय सांगतली? सासमाक सांगतली? तुजे मायक सांगतली? कितें म्हण सांगतली? जायना, सुसो जायना. हांव म्हणटलो ऑस. हे भाशेन गेम जाता ती न्हू. तेन्नाचे गोरकानीक चिमटे काडले आसतले, मातशें तापटायली आसतली, मातशें म्हळ्यार फुडें बरें तापटायली आसतली. हांव नकळो, पूण सांगता ते भाशेन दिसता बरेंच पोफुसांव आनी केस्तांव बरें व्हडलें जालें म्हणून. चेडवाक येयलो राग. ताणें काडलें आनी सोमतोच फोन मारलो पुलिसाक. यो यो. आतां पुलिसाक कित्याक फोन मारपाक पडलो? कित्याक पुलिसाक फोन मारपाक पडलो सांगात म्हाका. कितें कितें बाय, आमचे युकॅरिस्टीक मिनिस्टर सांग. ना रॉंग आसचें ना, सांग. हय, मामीक मारली म्हणून. बरें, मामीक मारली जाल्यार शेजरां कापोवंक जातालें. पुलिसांक कित्याक मारलो? पुलिसांक कित्याक मारलो गो बाय? भितर पळय, सदांच भायर आहा जाल्यार चड सुबेज कोत्ता. ताच्या हात आनी पांय चड मूव जातात. सोमतो जेलीन घाल्या कितें कितले म्हूण हात बात्तलो न्हू. पूण पुलीस कित्याक जाय पडलो? शेजारी आसो का ना आडोवपाक? कित्याक हें चेडूं न्हू नीत मागतालें. शी वॉन्टेड जस्टीस. शेजारी येयल्यार बाय मातशें राव गो, सोश गो, आवय कितें गो तूं बाय मातशें राव गो, पासियन्स काड गो. डॅडी निवळतलो.
आनी 2 वर राव मुगो बाय निवळो तलो चाव दी तेका चाव. ही काणी सदांच चलताली. आतां तो निवळो पुराणांनी रावंक जायना. आय वॉन्ट जस्टीस. आय नीड जस्टीस. आनी समाजान जस्टीस कोण दिता? पुलीस आनी कोर्ट. आमकडे तर सोसूंक जायना. आमी थंयच वेताव न्हू. हे भुरग्यान म्हणलें हांव PhD शिकोवन इतलो वावर करून इनकम ना काम ना हांव मशरूम विकता आनी तूं कितके म्हणटरी पियेत आनी शापोता सांगताय. हाव लॉंग वी आर गोइंग टू टॉलरेट? कितले म्हणून सोंसतो न्ही. आय वॉन्ट जस्टीस. आय वॉन्ट जस्टीस. आतां ताका न्हू काम मेळनासलें. काम दिवपाचें काम कोणालें सांग म्हाका. Who should provide job to this girl? कोणाचें कोणाचें गो बाय? या यू इन अ पिंक ड्रेस इन अ क्वायर. सांग कोणाचें? आं आं गव्हर्मेंट. ओके गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट कित्याक दिना? हा आं आयको घेयना. ब्रायब ब्रायब जाय. आनी कितें आनी कितें म्हणलां तुमी? सेम म्हणलां ब्रायब ब्रायब म्हणलां. तुमकां खबर ना तो ब्रायब घेता म्हणून? ताका कोणें हाडला निवडून? अरे रे 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 रे. न्ही फादर कितें रे गुणोन गुणोन कोणें हाडला? इट्स नॉट टू बी अगेन्स्ट गव्हर्मेंट. जो जे भाशेन गव्हर्मेंट आमकां मेळटा ते भाशेन आमची पोरजेची मनशां कळटा, मेंटॅलिटी कळटा, मानसिकताय कळटा, तांचें चिंतप कळटा. मोर द पीपल आर करप्ट ड्युरींग द वोटींग. करप्ट पीपल वी विल गेट. जरी तर आमची इतली तरणाटी शिकवलें जॉब मेळो ना न्हू फ्रस्ट्रेट जाल्या बाडी. दे वॉन्ट जस्टीस. फ्रस्ट्रेट जाल्या. पयले SSC केले जॉब मेळटालो. आतां SSC कोर, मागीर कोणें म्हणलें 12th कोर, मागीर कोणें म्हणलें डिप्लोमा कोर, मागीर कोणें म्हणलें ग्रॅज्युएशन कोर, मागीर कोण म्हणटा मास्टर्स कोर. आतां भुरगीं PhD करून जॉब मेळना. आनी मागीर आवय बाबा म्हणटा ना कितें बाबा हेका जॉब मेळना आमकां टेन्शन जालें इतलें व्हडलें चेडूं जालां आतां काजाराचें जालां कितें करपाचें. आनी उरल्यां तीं बी चेडवांच. कांयच इनकम ना घरान. इनकम कित्याक ना? हू डिसायडेड दॅट इनकम फॉर यू? न्हू रोडोन फायदो ना. बराबर येवन आमी कितें डिसिजन घेतलेलें? आफ्टर 5 years वी गेट ऑपॉर्च्युनिटी. आनी मागीर हांव कितें डिसायड कोत्ता? म्हज्या भुरग्यांचो फुडारूच हांव डिसायड कोत्ता. पूण त्या वक्तार एक 5,000चे एनवलप मेळ्ळे जाल्यार आख्खें डिसिजन चेंज जाता न्हू. आतां 5,000 ते तुजे चेडवाक दी. तिचे कोण मशरूम कोता ताका दी. आनी चोय एक वर्स ताणूंक जाता जाल्यार एक सुमान तरी ताणूंक जाता जाल्यार बाजारान गेल्यार एक फुगसां आसल्यार जायना. कित्याक? तुवें डिसिजन घेतला तुज्या भुरग्यां पासत. You have decided what type of government or what type of society you want. मागीर रडोन फायदो ना. ही तुवें अनीत केल्या तुज्या भुरग्यां सवय. You have done injustice. Why? Because of money. पयशा. आंकवार मारिया न्हू. जेन्ना ती हांव जायते फावटी हे रेफरन्स करता. 3 दिसांची वाट चलो पोतून जेजू लागीं येता न्हू तेन्ना विचारता बाबा कित्याक केला. एक्चुअली शी इज आस्किंग जस्टीस. बाबा हांव तुजी माय मरे आनी हांव 3 दीस वाट चल्ल्या चिंतलें तूं बराबर आसतलो. कित्याक काय म्हळ्यार तूं हांगाच रावता. पिल्यान फेस्त आहा म्हणटा आनी फेस्ताक व्हडली फेर आयली. हांव नको हिंगा कितली न्हू व्हडली येता ती. पूण म्हाका 2 एक्सपिरियन्सीस आसात. एक चिंचणीची फेर फ्रॉम चिंचिनी आनी एक नावेलीची फेर थिंगा. इतली व्हडली फेर येताली आमी धाकटे आसतना. हांव भरपूर कोण आयदनां म्हण नाका, कोण आदोळी म्हण नाका, कोण मागीर स्टिली आयदनां म्हण नाका, कोण जायंट व्हील म्हण नाका, कोण क्रिकेट बॉल म्हण नाका, आनी कोण गडगडो म्हण नाका. सगळें थिंगा आसतलें.
तुकडे फकत टायम आसपाक जाय आनी इतली एरिया आनी तितली इतले वखदां तर जरी तर हांव म्हज्या मामी बारा गेलो आनी मामी बारा वयता 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 लुडूशे हात सुडयलो आनी हांव गडगडो खेळोंक लागलो क्रिकेट बॉल मागोंक गेलो जाल्यार पयशे घेवन 10 रुपया घेवन तेन्ना 10 रुपयान 5 रुपयान मेळटालो बॉल गेलो जाल्यार म्हजी मामी एक वरान लेगून मेळना जाल्यार कितें करतली मागीर एक वरान मेळ्ळो जाल्यार आवय तुमी म्हज्या मामीक नको तेन्ना आतां म्हण तूं मातशें मोगाळ जाल्या ती पूण आमी भुरगीं आसतना तेन्ना तेन्ना मारपाची तुका क्रिकेट बॉल जाय थिंगाच मार पडपाचो कित्याक यू डू मी जस्टीस बाबा तुका हांव घेवन येयला फेरयान तूं कितें काय म्हणल्यार सांडटाय खूंय सोदपाचो तुका आनी आमच्या लागीं मोबायल आसा तेन्ना वॉट्सॅप आसा लँडलायन आसा तो घेवन हांव फेरयान भोंवतली ना म्हणजे तूं म्हजे बरें रावपाक जाय आसलो इज दीस जस्टीस फॉर मी काय म्हणपाची न्हू इनडायरेक्ट म्हणपाची मार घाता घाता म्हणपाची हे भाशेन तुका देखरी दिल्या काय म्हणपाची हेच भाशेन दिसा आंकवार मरे सेम म्हणटा ती एक्चुअली इनडायरेक्टली अरे हीच देखरी दिल्या तुका इज दीस द जस्टीस यू आर गोइंग टू गिव्ह मी हांवें तुज्या बापायन 3 दिसांची वाट पोतून चलोवन येवन तुका सोदपाचो ती बरी भाशेन म्हणटा बाबा तुजो पूत तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताली मरे खूंय रे तूं आनी पूत भाड सोदांचे भाशेन न्हू आमी जे भाशेन भुरगीं आसलेलीं तुका खबर ना गे मामी म्हाका खूंय आसपाक जाय तें खबर ना न्हू ती योगी रावता मागीर पूत योगो रावता आनी बाराबर वाट चलता हे चेडवान आपणाचे डॅडीक पुलिसांक फोन मारून आपयलो सोसूंक जावंक ना नितीचे जावंक ना शी वॉन्टेड जस्टीस कितले म्हूण सोंसतो बाडे कितले म्हूण PhD करपर्यंत कितली वर्सां आसतली आतां 6 वर्सां तरी आसतली अरे 6 वर्सां लेगीत तुजें सोंसपूच आनी आमकां आतां मान आनी रेस्पेक्ट ना आनी म्हाकाय आतां जस्टीस ना आनी कितलीं वर्सां हांव तुमच्या बराबर आहा मामी डॅडी आनी एकाले 2-4 वर्सां मागीर गडे काजार जावन येतो न्ही मागीर तरी आसता 3 वर्सां 4 वर्सां तुजे बराबर आहा तेन्नाय सूख ना तेवूय तेन्नाय आयकपाचें आय नीड जस्टीस तेणी काडलो फोन मारलो मोगाळ भाव भयणीनो हो न्हू आमचो आरसो जे भाशेन तुवें वोटींग केलां आनी तुज्या भुरग्यांक जॉब मेळना न्हू जे तुवें केलां नितायेच्या आरशा हो आरसो तुजो त्या आरशांत आतां तुजेंच तोंड देकोंक येता ताका लागून तुमी जेन्ना पयलें म्हणलोलें ओय गव्हर्मेंटाचो जॉब हांवें जेन्ना म्हणलें कोणें निवडून हाडला तेन्ना मातशें लॉस जाली अरे मातशें आरसो दाखयलो मरे आनी फादरान आनी आरशान म्हजेंच तोंड देकोंक येता अन्याय जावपाक कोणी जावपाक हांवूच आहा मुस्ता भागीदार आतां कितें करपाचें वॉट शॅल आय डू आनी नीत सारकी चलोना आमची भुरगीं वाटेर आहा दे ऑन द स्ट्रीट्स तांचे लागीं आवय बापायक दिवपाक कांय ना पयशे ना शिकल्यान ती मायन पायने शिकयलां काम मेळना आनी काम मेळना कित्याक जॉब क्रिएशन जायना बिझनस वाडोना आनी तांचे लागीं तांचे बॉयफ्रेंड आसात गर्लफ्रेंड आसात तांचे लागीं तांचे आवय आहा बापूय आहा ती दुयेंत आसात तांची स्वप्नां आसात एक घर बांदतली मातशे 2-4 उंट्यो काडटली आनी मागीर बेतो घालतली हें करपाक पयशे ना हे डिसिजन सगळें कोणें केलें ह्यो न्हीद कोणें केली आतां आमकां दोळे आमकां देगोंक येना हांवें म्हणलें आयच्या दिसा आरसो दाखोवया मातशें पळोवन दी कोणें केल्या ती फामिलींत गेल्यार परतून न्हीद आसा बरकान बाडी दीस रात कुजनात काम करता ते बेडशीट सारकी करता कांबळ्यो काडून एकठांय कोत्ता सान मारता मॉपिंग करता शेजारी सामारी कोण घरांत आयले जाल्यार बिस्कीट आहा काय म्हूण पळयता सॉफ्ट ड्रिंक आहा काय म्हूण पळयता कोण मागीर रोपाक गोड मारता रोप धुवपाक घालता वॉस आनी मागीर सिलिंडर येयला काय म्हूण पळयता गॅसीची चूल चलता वो ना म्हूण पळयता
अरे आयज बाबा चिकन शाकोती कोता चिकन आसा वो ना, गोरकारान पयशे दिल्या वो ना, सगळें पळयता. आनी त्या उपरांत ही केस कडकेल गायच बरी लागना. मी हितू मेळ दवरपाचें घर म्हाका म्हजी एक लिस्टीन सांगताली. आपूण म्हणटा घरांत आहलोली आनी धाकटे बेबी जाल्ले तेन्नाच पयलीं काजारी दी गोरकारान मातशें मेस चोयलें म्हणटा आनी म्हणपाक लाग आगो हें कितें गोरलें सारकें न्हू दवरिना. आपणाक म्हणटा बरें दूख जाली. हांवें बेगीन आतां करूं आतां मॅनेज करपाक डिफिकल्ट जाता. कित्याक आपूण म्हणटा घरा आसतना मामीच्या बराबर मामीन म्हाका पयलेंच सांगलेलें, मामी बाये तूं फकत शिंक आं, यू ओनली स्टडी आं, एवरीथिंग द वर्क विल बी डन बाय द मेड. सगळें सिरविदोर करतलें. मामीन म्हणटा आपणा एकूच वर्सा तरी सान मारपाक शिकयल्ली, रोप कोडे घोड मारपाक शिकयल्लो, मातशें रांदूंक शिकयल्लें जाल्यार आयज इतले त्रास पडपाचे न्हू. कित्याक आयज म्हजो गोरकार हांव आनी भुरगें आसा आनी म्हाका आतां लॉस दिसता. गोरकार म्हाका म्हजी सान हातीन दवरून पळयल्यार हांसता, कित्याक ते भाशेन सान दवरूंक ना. मॉम डीड इनजस्टीस टू मी, तेन म्हाका शिकोवंकूच ना. हांव शिकलें, आय हॅव गॉट अ गुड डिग्री, आय हॅव गॉट अ गुड जॉब, पूण आतां म्हज्या भुरग्याक जेवपाक खावोवपाक देवा कारगा युट्यूब आहा म्हणून ताचेर पळयता आनी 2-4 रेसिपी काडटा आनी रांदता. मामी कांय बोगलेन ना. आनी मामी म्हणटा तूं जॉब करना गो, जॉब करना गो. ते म्हणटा आपणाचें भुरगीं आसा, म्हाका भुरग्यांक टायम दिवंक जाय. आनी ती माय म्हणटा जॉबाक वच, कामाक वच, कामाक वच, कामाक वच. आय विल बी डुईंग इनजस्टीस विथ माय बेबी. आनी म्हाका तर पयलें शिकयल्लें जाल्यार काय बरें जावपाचें. आय एम स्ट्रगलिंग हियर फॉर 2-3 years नाव. काजार जावन सास मायना, सास पायना, हांव न्ही गोरकार. आतां कितें मू करतलीं. केन्ना न्हू भुरग्यांक माय पाय शिकोवपा येता तेन्ना चेडूं हो चेडो तांकां राग येतलो. पूण तुमी जाणा न्हू वॉट यू आर गोईंग थ्रू. तुमी एक आवय आनी बापूय कसो आमच्या भुरग्यांक मातशें स्ट्रॉंग करपाक आमी विसरता. एंड वी डू इनजस्टीस टुवर्ड्स देम. हाल्या तूं कितलो तेंप म्हूण आहा. तुजी शाकोतीची रेसिपी भुरग्यां जाणा, तुजें चेडूं जाणा, तुवें शिकयलां वा तें शिकलां ना. युट्यूबार दाखयता ते कश्टाचे जातल्यो म्हजे मामी शिकयता ते. म्हजो डॅडी म्हाका मातशें वता हिंगा वयता आनी थिंग म्हाका संवसारची एक समजीकाय दिता. म्हजो डॅडी शिकयता ते सारकें, मागीर गुगल शिकयता तें. मोगाळ भाव भयणी ओनी जायती जाता आनी ओनी तितली जाता की हांव एक शेकी आनीक एक काणी सांगता आनी बंद करता. एकले न्हू चेडूं म्हाका मेळ्ळें. हांव नको हांवें हांगा सांगलें जाल्यार, पण म्हाका दिसता सांगूंक ना. एकलें चेडूं मेळ्ळें आनी हांव त्या दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता बदलणी जावची आसल्यो. हांव खंय तरी वचपाचो आसलो. मेळ्ळें म्हाका, उलयतालो आनी हांवें म्हणलें बाय बरें आसा. ओय फादर आय एम गूड. आनी बरें हॅपी स्मायलींग. मामीचे बारा येयले, भयणीचे बारा येवन मागीर ते म्हाका बरे भाशेन वचपाता, बरे भाशेन वचपाता म्हणटाले. मागीर ताचे लागीं हांवें म्हणलें बाय 2-3 दीस फाटीं मे बी 2-3 months बॅक हांवें तुका पळयलें, तूं मातशें रोडकुरे आसलोलें. ओय ओय फादर आहलोलें रे फादर आहलोलें. बरें आमी उलोवया गो आयज उलोवया म्हणलें. ओय उलोवया म्हणपाक लागलें. आयलें तें आनी मागीर म्हाका ही काणी सांगपाक लागलें. फादर आपूण म्हणटा SSC आहलेलें आनी SSC आहलेलें तेन्ना आमच्या घरा फंक्शनां आसलीं न्ही. आनी म्हजो अंकल मामी कजन्स डॅडी भयणो सगळीं आसलीं. आनी मागीर न्हू सांजेचो वेळ जालो 9:30-10 वरां. हांवें म्हज्या अंकलाक वयर पावोवपाक गेलें. हांव वयर पावपाक गेलें तेन्ना मरे फादर ह्या अंकलान मरे म्हाका मरे मॉलेस्ट केलें. म्हज्या मरे ओंठार किस घेतलो. आनी त्या दिसा हांव मरे म्हजो बॉयफ्रेंड आहलोलो SSC हांवें सोडलो ताका. आय हेट मॅन. मागीर मरे फादर हांव मातशें सोरो पिवपाक लागलें, सिगरेटी ओडपाक लागलें.
आनी आफ्टर 2 years म्हाका समजलें तें कोताक येना म्हण हांवें सोडलें मागीर. पूण मागीर मरे हांव चिंतालें ही म्हजी काळजाची खबर हांव कोणाक सांगतली, कोणाक सांगपाक तरी जाता फ्रेंड्सांक बी. मामी तांकां खबर ना, भयणी तांकां सांगूंक जायना. तुवें म्हाका आपयलें न्हू, हांव येयली कित्याक तुका तरी सांगतली म्हूण. आज न्हू कितें घडलां ताचें म्हाका दूख आसा होरी, पूण आज हांव चड हुशार कित्याक म्हाका दिसतलें हांव कोणाक सांगनासतना मरोन वेतलें म्हूण. आय वील बी डेड विदाउट टेलिंग इट टू एनीबडी. आनी म्हजेच भितर हो गूट उरतलो म्हणून. फादर तुका सांगून न्हू आय एम सो हॅपी. आय फील दॅट आय एम फ्री टुडे. हांव एक सुटका मेळ्ळ्या भाशेन. आनी न्हू म्हाका न्हू बरे 15-20 मिनटां वेंग मारली, ताणें गोट वेंग मारली. हेच भाशेन कोणें तरी वेंग मारली न्हू एकले चेडवान फादराक न्हू, कितल्यो खबर जावपाच्यो न्हू. हांव ह्या फादराक चोय तूं आनी तेंगे कितें चलत आसतलें आनी तें परतून येता आनी थंयच्यान कितको गोट वेंग मारना तो. घरा वचून तुमी पयलीं वेंग मारा तुमच्या भुरग्यांक, गोरकांनीक. आमकां सांगो नाकात. डू दॅट जस्टीस ऑफ लव विथ युअर ओन नियर एंड डियर वन्स. तुमच्या भुरग्यां लागीं बसात आनी टायम दियात आनी विचारात बाय ह्यो असल्यो घडण्यो घडल्यात गो तुजें सवें, वी आर सॉरी. 5 मिनटान ह्यो असल्यो घडण्यो तुमी तुमच्या दोळ्यान पळोवन आनी बोको यादनिकाको दुसरे कोणा पळोवन मागीर तांच्यो ना पिड्याकून आनी भुरग्यांक वचून थापटाय नाकात. फर्स्ट यू सिट डावन एंड आस्क युअरसेल्फ, डिड आय डू जस्टिस विथ माय चिल्ड्रन, विथ माय वायफ, विथ माय हजबंड, गिविंग दॅट टाइम विच इज इनफ फॉर हर. फावो तितलो मोगाचो वेळ दिला. मागीर दुसऱ्याची नाव पिड्यार करूंक वचात. ते चेडू त्या दिसा हॅप्पी जाले. त्याची हुशालकाय पळोवन म्हाकाय खुशालकाय भोगली. मागीर हांव बसून चिंतालो ह्याच वेळार कोणें तरी एकली पॅरिशनर येईल न्ही आनी पळयलें न्ही जाल्यार कितलें नांव पिड्यार जावपाचें काय म्हजें. बट नांव पिड्यार जावपाचें लेगून रिस्क घेवन ह्या भुरग्याची हुशालकाय ती तरी मनान दवरून आय वूड हॅव स्टील मूव्ड अहेड. आनी ही नीत करूंक जाय. आनी हो सगळो आरसो मागीर दाखयल्यार न्हू आमकां सोंसना. वी डोंट टॉलरेट दिस टायप ऑफ mirrors when they are shown to us. कितले जाणांनी एक पावटी आमच्याच भुरग्यांक मोलेस्ट केला जायत. आनी एक पावटी म्हाका खबर आयली ते चेडू म्हण तूं मेंटली इम्बॅलन्स्ड आसलेलें, मेंटली चॅलेंज. ताचोच डॅडी. इज दॅट द जस्टीस फॉर द चायल्ड? आनी ह्यो सांगता त्यो काणयो न्हू स्वता ते सांगता. कित्याक केन्ना तरी आमची पवित्र सभा मानून घेवंक की वय आमी चुकल्यान देवा आदार दी. लेट अस बी द बीकन ऑफ जस्टीस. आमच्या एक वोटान आमच्या भुरग्यांचो फुडार काबार केला. आमच्या सोऱ्यान ओ ड्रग्सान ओ गोडे आमी मायजर कंजूस. आमी जस्टीस कोना. म्हजी गोरकान कश्टवता ओ गोडे म्हजी गोरकान दुसऱ्या बरोबर वता. वी हॅव नॉट डन जस्टीस टू आवर मॅरेज. ताका लागून कश्टवतात. गोडे आमच्या भुरग्यांक हे भाशेन कोणे तरी कुडीच्या वाटेन त्रास केला. ओ गोडे सायकोलॉजिकल मेंटली ब्लॅकमेल केल्यान जायत. तू आयज शिकना मुगो, 100% येना मुगो, 95 येना मुगो. आवय तू कसलें चुगो चेडू, तू कसलो गोरे आमचो पूत. आमच्या घरांत सगळीं शिकतात, तू एकलोच बोटो. आर यू लायक अ डम ओवर हियर? We cannot tolerate. You better go out. We cannot tolerate you. We are doing injustice. देवा लागीं मागया. चोरी तर जेजूक लेगून पिसो म्हणलो न्हू, आरे बेबद्या म्हणलो न्हू, पवित्र पुस्तकां मेळटा. ताच्या आवयन ताका आपणायलो, ताच्या बापायन ताका आपणालो. That was a justice of their parents towards the child. बाबा सो समाज कितें म्हणीत, I know you. Who are you? You are son of God. हांव जाणा तूं म्हजो भुरगो कोण तो. तुका बाप्तिस्म दिला तूं देवाचो. देवा लागीं मागया जेजू आमकां फावो ती नीत दिवपाक. मोगाचे वाटेन, समाजाचे वाटेन, कुटुंबा वाटेन आमची काळजां उस्काय. आमेन.